फ्लिप जालो आमचो हो फर्स्ट प्रोग्राम न्हू. एवरी मंथ जे इस्कॉन लोकांक जे कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक खूब जाणांची परिस्थिती तेंची वायट आसा. तांकां वखदाक लागून पयशांची गरज पडटा. थोड्यांक आनी बाकीचे आपले एड्युकेशनाक लागून घराक लागून आयज खुबशे लोक म्हाजे कडेन एक आशा धरून येता. ते प्रमाणे पर्सनल लेवलाचेर जे आमी हेल्प करतात, बट आयज खंय तरी तांकां गोवोरमेंटा कडसून हेल्प करपाक लागून स्पेशली चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडांतसून हांव सीएमा कडेन उलोवन आनी सीएमाचो इतलो कॉपरेशन मेळटा, इतलो सपोर्ट मेळटा सीएमाचो. तेज्या सपोर्टाचेर आयज हांव हे कार्य घेवन फुडें सरपाक लागलेलो आसा. म्हाका दिसता कंटिन्यूस जाली 6 म्हयने आमी एवरी मंथ हांव लोकांक जाता असो हेल्प करीत आसा. आनी हे फावटी हांवें सीएमाक रिक्वेस्ट केलेले म्हाका चतुर्थीचे पयलीं हे जाय. आनी त्या हिसपान आमचे आयज कांय ना म्हणल्यार 35 लोकांक आमी एक सीएम रिलीफ फंडाचे चॅक दिल्लेले आसा. डिफरंट एम्प्लॉयाचो ज्या प्रमाणे येता त्याच प्रमाणे आमी लाडली लक्ष्मी जी आमची पेंडींग आसली केसीस जी आसलेली कॉन्स्टिट्युन्सी ते 15 सँक्शन करून घेतली. ते प्रमाणे तेंचें डिस्ट्रिब्युशन केलेलें आसा लाडली लक्ष्मीचे. आनी मेन म्हणटा ते आमचे फिशरमॅन भाव जे हांगा आमचे बायनान जी फिशींग एक्टिविटीज करता. फाटल्या तेंपान तेंचो एक इन्सिडंट जालो थंयसर कोणी तरी थंयसर तेंच्यांनी जाळ दवरलेली. थंयसर ताका चुकून थंयसर कोणी उजो लागलो आनी तांकां भरपूर लॉस जालेले. सो आमी तेंचे डिजास्टर मॅनेजमेंटचे थ्रू ट्राय केले, बट तांकां अजून मेरेन कसलोच बेनिफीट मेळना, कांयच मेळना. ती आयज फॅमिली आख्खी हांगा फॅमिली आसा त्या फिशरमॅनाची. बट आयज खंय तरी सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करून त्या फॅमिलीक लागून 1-2 लाखाची मदत दिवपाक लागून हांवें इनिशिएटीव घेतले. आयज तांकांय सीएमान तो 2 लाखाचो एक चॅक दिल्लो आसा तांकां. सो एक बरें दिसता कित्याक आमकां जे हिसपान लोकांक तांकां सपोर्ट करपाक तेंच्या वायट परिस्थितीन आमी वांगडा रावप हें इम्पॉर्टंट आसा. आनी आयज जाता त्या प्रमाणे आमचे बारीक लोक आसा आनी बारीक समाजाचे लोक आसा तांकां सपोर्ट करपा लागून हांव सदांच फुडें आसा आनी तांकां करीत आसा. आयज पर्यंत म्हाका दिसता कोणूय म्हाजे कडेन जेन्ना येता तांकां हांव केन्नाच डिसअपॉयंट करना. तांकां खंय नाल्यार खंयसर मदत करपा लागून ही इनिशिएटीव घेतलेली आसा. सांगलेलें की as long as the constituents are happy, you are very happy, you still maintain it. I still maintain that, and that you can see the happiness on my face today. कित्याक म्हाका मेन कितें आसा, आयज म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक हॅपी आसूंक जाय. आयज म्हाजो एकूच उद्देश आसा, जे पर्यंत म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक हॅपी ना ते पर्यंत हांव हॅपी रावंक शकना. आनी म्हाजें कशें जाल्लेलें आसा, कंटिन्युअसली आय एम विथ द पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोकांचे जो इशू आसा आयज तांकां कशें जालां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक दे फील तांकां म्हाजेर एक हक दिसता. संकल्प म्हणल्यार आपलो, तो आमचो घरचो, तो आपल्या घरान आमचो भुरगो, आमचो भुरगो अशें जाता. लोक काडटा म्हाका डायरेक्ट कॉल करता. म्हाका कोण मदीं मिडलमॅन ना, कोण ना, म्हाज्या ऑफिसांचो न्हू, डायरेक्ट लोक म्हाका कॉल करता आनी आपलो इशू प्रॉब्लम कितें आसा ते म्हाका सांगता. इवन तांकां ग्रास कटींग जाय जाल्यार लोक डायरेक्ट म्हाका कॉल करता. तांकां फॉगिंग मशीन जाय जाल्यार लोक म्हाका डायरेक्ट कॉल करता. एम्बुलन्स जाय जाल्यार हर कसलो इशू तो बारीक इशू, दॅट इज द डायरेक्ट टच वॉट आय हॅव विथ द पीपल. आनी तेज्या लागून म्हाजे लोक हॅपी आसा. जेन्ना म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक हॅपी आसा तेन्ना हांव हॅपी जाता. जेन्ना ते हॅपी जायना तेन्ना हांवूय खंय तरी अनसॅटिस्फायड जाता, हांव अनहॅपी उरता. सो म्हाजें मेन कार्य आसतलें कितें लोकांक खूश दवरपाचें. जेन्ना म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सी लोक हॅपी आसतले म्हाका दिसता तेजो व्हडलो आशिर्वाद आनी म्हाका काय आसपाचो आनी देवाचो सदांच म्हजेर आशिर्वाद आसा. Any message for your constituents on Ganesh Chaturthi? फक्त एकूच मागता हांव आमच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक, मुरगांवच्या सगळ्यांक, तशेंच आमच्या आख्या गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक तुमकां येता त्या चवथीची सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा दिता. बऱ्या भशेन आमी चवथ सगळे जाण मनोवया. कित्याक आमी जाणा चवथ म्हणटा तो फेस्टिवल गोंयचो मेन. आनी हे चवथीच्या फेस्टिवलाक सगळे भाशेचे लोक इनवॉल्व जातात. मागीर ते हिंदू जावं, मुस्लीम जावं, कॅथलीक जावं, सगळे धर्मा जातीचे लोक मेळोन आयज आमचो गणपतीचे आमी फेस्टिवल हे करतात. तशेंच आमच्या बायणाक कितलेशे सार्वजनीक गणपती जाता. हे सुद्दां सार्वजनीक गणपती आमचे मुस्लीम भाव, कॅथलीक भाव, हिंदू भाव हे सगळे मेळोन सार्वजनीक गणपती येतात. दीस शोज द युनिटी इन मुर्मा गोवा, इन गोवा. कित्याक हांगले लोक जे आसा ते सदांच युनायटेड आसा. दे हॅव नेवर डिफरन्शिएट बिटवीन द रिलीजन, कास्ट आनी हेजे भितर सगळे जाण सदांच युनायटेड. सो मागता ही चवथ सगळ्यांक देवाचो आशिर्वाद धरून सगळ्यांचे कल्याण जावचें, बरें जावचें, सगळ्या फॅमिलीक बरो आरोग्य मेळचो आनी असो तो गणपतीचो सगळ्यांचेर आशिर्वाद उरचो.